कोलवा मुंगुल वाठारांत मंगळारा गँग वॉर जाल्ले। हातूंत एका गटान दोग तरणाट्यांचेर कोयतो, दांडो आनी तरसादीन खुनशी हल्लो जाल्लो। तशेंच फारपेटय जाल्लो। आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ह्या प्रकरणात पुलिशेन वट्ट 15 दुबावितांक अटक केल्या। गँग वॉर प्रकरणात फरार आशिल्लो मुखेल दुबावीत इम्रान बेपारी, अक्षय तलवार आनी अविनाश गुंजीकार तिगांकू शुक्रारा राती कडेन अटक केली। उपरांत दीपक कट्टीमणी आनी तारा सिंग राठोड ह्या दोगांक शेनवारा सकाळी अटक केल्या। तांचे कडल्यान ह्या हल्ल्यांत वापरिल्ली शस्त्रां आनी कार जप्त केली। मंगळारा सकाळी 2 युवकांचेर हल्लो जाल्लो। मुंगुल हांगा हो हल्लो घडोवन हाडिल्लो कांय अज्ञात लोकांनी। तातूंत भितर फातोड्डा पुलिसांनी आतां पर्यंत 10 जाणांक अटक केली आसा। पूण हे 10 जाण मेन एक्यूज जे आशिल्ले ते फरार आशिल्ले। तातूंत भितरले काल राती फातोड्डा पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान 3 जाणांक अटक केली। तातूंत भितर कुख्यात गुंड इम्रान बेपारी सांताक्रूज, अक्षय तलवार आनी अविनाश गुंजीकर हांकां अटक केल्ली आसा। त्याच बरोबर दीपक कट्टमणी आनी तारा सिंग बेळगांव हांकांय अटक केली आसा। पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तांणी जी हल्ल्या भितर वापरिल्ली शस्त्रां आशिल्लीं ती कांय प्रमाणात रिकवर केली आसा। कुराड, तलवार, चॉपर अश्यो ह्यो शस्त्रां जी वापरिल्लीं ती सद्याक पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसात आनी ह्या 3 जाणांक आतां रिमांडा खातीर व्हरतले। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचेर काल बोवाळ जालो आनी एक एक्युजाची फॅमिली ही थंय पावली आनी तांणी डिस्टर्ब केलें पुलिसांक। ताका लागून तांचेरय आतां पुलीस कंप्लेन रजिस्टर करतात। तांणी स्टोन प्लेटिंग केलें असोय म्हणून पुलीस सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। त्याच बरोबर लेडी PSI ऑफिसर आसा तिजेरय तिका ड्युटी करपाची आडायली ह्या खातीर ताचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा ही म्हायती सद्या मेळिल्ली आसा आनी मुखाल्ली म्हायती आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले। सद्याक ह्या प्रकरणा भितर टोटल 15 जाणांक अटक केल्ली आसा। गोंधळ टी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणकार।